फोंडे गिरायक सहकारी सोसायटीक जाल्ले 41 लाखांचे लुकसाणाक केंद्रांतले आदले भाजपा सरकार जबाबदार असो आरोप सोसायटीचो सचिव उमेश नायकान केला। लुकसाणात चलपी सोसायटीची वेळार वेंचणूक घेवंक नाशिल्ल्यान संचालक मंडळ बरखास्त करपा खातीर सहकार खात्यान सोसायटीक नोटीस धाडल्या। नायक ताचेर उलयतालो। आमकां एक नोटीस येयली की आमी अकाउंट जे दवरपाचे जनरल बॉडी अकाउंट आमी जनरल बॉडी दवरूंक नाशिल्लें। ताचें कारण कितें आशिल्लें तर जेन्ना BJPचें सरकार जेन्ना सेंट्रलाक आशिल्लें तेजे वेळार तेणी PDS बंद केलें आनी ताका लागून सोसायटी आमची लॉसान गेली। कित्याक आमकां अकाउंटंट आशिल्लो तो सोडून गेलो, म्हणजे नवीन अकाउंटंट आमी घेवचे खातीर आमी जायरात सुद्दां दिली पण कोणेच आमकां प्रतिसाद दिलो ना आनी ताका लागून मागीर आमचे हे अकाउंट पेंडींग उरपाक लागले। साधारण कितलो लॉस जालो तुमचो? साधारण 41 लाख 61,000 सुमार आमकां एक्युमुलेटेड लॉस आसा। कुडचड्यार सुडा मार्केटांत अतिक्रमण करतले आड पालिकेन कारवाय सुरू केल्या। दर सप्तकांत अशी मोहीम आसतली अशें मुखेल अधिकारी म्हणटा। कारवाय करतना संबंदीत अधिकाऱ्यांक ताणें थंय रावंक सांगिल्लें, पूण निरीक्षकच ऐन वेळार नाशिल्ल्यान बोवाळ पडलो। तो रजेरूय नाशिल्ल्यान ताचेर कारवाय जातली अशें मुखेल अधिकारी आग्नेल फर्नांडीस म्हणटा। लोक म्हणटात दोळ्यांक उदक लावपी पालिकेची सगळीं नाटकां। आमची मोहीम आमची चालू उरतली, एवरी विकली सेम उरतली। ऑर्डर हांवें सगळ्यांक दिले आनी सगळे जे स्टाफ हांवें मार्क केले तेमी प्रेझेंट रावचे सारके रावपा म्हणून सांगिल्लें। पूण म्हाका एमीन फोन केल्लो कितें म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर ना म्हणून, हांवें फोन केलो जाल्यार तो फोन आउट ऑफ कवरेज येता। सो आय वील टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। सद्या तरी म्हाका लीव अजून पावल ना कडेन। म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर एक ऑर्डर आसली तेव्हा आमी सगळ्यांक ऑर्डर काडली म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर। पण आता कितें येयला काय येयला पण येयला जाल्यार हांव शिवोगाक नदरे घालता। पळय केलो न्हू, हे सगळ्यांक क्लियर करचें एक कोडी प्रॉब्लेम सॉल्व करचो। आयज करता फाल्यां परते भायर दवरता पोरां येता नाका जालें कितें घडटें। तुमी हें करता तो म्हजे कोतान शो दोळ्यांक उदक लावपा खातीर, कित्याक एवरी टायम खरें एनकरेजमेंट काडपाक जाय तुमकां जर आसत तर तुमी सदांच रावोवपाक जाय ही मोहीम। जाल्यार एक दीस काडली आतां तुमच्या फाटल्यान 2 वरांचेर परत पळय तुमी कॅमेरा घेवन जाय तुमगे परत तशें दिसतालें करता सारकें केन्ना तूं वाटेक वचनाका। 1 ऑगस्ट पत्रकारांनी पत्रकार दीस म्हूण पाळ्ळो। गोंयभर बेरेस्तारा हे दिसा निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो। लोकमान्य टिळकाचे पुण्यतिथीचो दीस पत्रकारिता दीस म्हूण पाळटात। मुख्यमंत्री आनी सभापतीन पर्वरी विधान भवनांत लोकमान्य टिळकाक आर्गां ओंपलीं। गोंय श्रमीक पत्रकार संघाची पणजे कार्यावळ जाली। मडगांव, फोंड्यां, म्हापश्यां आनी हेर वाठारांतले पत्रकार संघाच्योय कार्यावळी जाल्यो। आयच्या ह्या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात आमच्या गुटच्या सदस्यांनी हांगा उपस्थिती लायली आणि आयचो हो कार्यक्रम यशस्वी केलो। हांव ह्या पत्रकार दिनाच्या निमित्तान गोंयच्या सगळ्या पत्रकारांक हांव शुभेच्छा दिता आणि त्यांचे अविरत जे कार्य आसा ते त्यांच्यानी अशाच पद्धतीन चालू दवरचें। लोकमान्य टिळकांची 93वी पुण्यतिथी 93 इयर्स झाले। तर अशा थोर पुरुषांना एवढी वर्षांनंतर सुद्धा त्यांची खास करून विद्यार्थ्यांनी लहान मुलांनी हायर सेकंडरीच्या मुलांनी कॉलेजच्या मुलांनी आठवण ठेवावी। जाय त्या लोकांक सवलती मेळटात तश्यो पत्रकार आमचे कांय ज्येष्ठ पत्रकार आसात काम करून शेवटी तांकां कांयच ना। हांव मागता सरकारा कडेन हे ज्येष्ठ पत्रकार आहात तेंचे पेन्शन वा कितें आहा आमच्यो मागण्यो कांय मागण्यो आहात त्यो तेणी मानून घेवच्यो। घेऊ एक व्यावसायिक विसव।